फाटल्या 50 वर्षात जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्षात आम्ही करून दाखयली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य झाले असे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले। सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजीचे काम सुरू जाला। तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पैसे वाडयल्यात। विधवा बायलांक आता 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले। ह्या नादी 2,500 रुपया मेळटले। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिविटी तशेंच कोडिंग रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग रिस्किलिंग एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले। सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रष्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा। गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय सरदेसाय उलयतालो। गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा अशें उलोवप विजय सरदेसायान केले। भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वयल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजय सरदेसायान बेरेस्तारा घेतलो। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। ह्या भेटी वेळार विश्वजीत राणेन गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन वचून उलोवप केले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली जाल्यार ह्या भेटीच्या निमतान विश्वजीत राणे हाणें गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केले। तशेंच फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मैती हाणें काडिल्ले एक पेंटिंग विश्वजीत राणे हाणें आपल्या आवय बापायचे वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भेट दिले। बेरेस्तारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची दिल्ली वचून भेट घेतली आणि ह्या भेटीच्या निमतान विश्वजीत राणेन वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्री वांगडा उलोवप केलेले आसा। तशेंच फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मैती हांचे एक पेंटिंग आपल्या आवय बापायच्या वतीन तांकां भेट दिले। सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हाचो पर्दा फार्श जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें। जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन सांगिल्लें आसा। कांय दिसा फाटीं क्रायम ब्रांचींतल्या कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाचे मजतीन तो फरार जाल्लो। उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत एक बॉम्ब घातिल्लो जाल्यार सिद्दीकीच्या व्हिडिओक इतलें म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हाणें सांगिल्लें। ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवपाक टाळिल्लें। सुलेमानाक अटक जाले उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हे जे सत्य आसा तें उक्ताडार येतलें हांव काय सद्या उलोवपाक तयार ना अशें तांच्यांनी उलोवन दाखयलें। सनमनाक म्हजो सदांच विरोध आसा आनी कायम आसतलो। फकत वायट दिसता तें म्हटल्यार आमदार मंत्री सनमना विशीं आपली मतां बदलत रावता अशें मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटा। धारगळे पंचायत क्षेत्रांत आयोजीत केल्ल्या सनमनाच्या तयारे विशीं विचारिल्ले तेन्ना अमित सावंतान आपलें मत व्यक्त केलें। जाल्यार पुलीस अधिकारी तशेंच सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेचेर येवन घेतलो हो सनबर्न तयारेचो आढावो। त्या वेळार मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटालो, सनबर्नाक म्हजो सदांच विरोध आसा आनी कायम आसतलो। फक्त वायट दिसता तें म्हटल्यार आमदार तशेंच मंत्री सनबर्ना विशीं आपली मतां बदलत आसता ते अशें मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटा।
फोंड्या नगरपालिकेंतली बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हाचेर पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला. ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकाचे नांव मुखार आयले ताचेर मात कसलीच चवकशी जाल्ली ना. फाटल्या कांय दिसांनी सदानंद प्रभुगांवकार हांचे एक फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीची हे एक प्रकरण मुखार आयिल्लें. आपल्या चलयेच्या ॲडमिशना खातीर ताणें एक बनावटी सर्टिफिकेट इन्कम सर्टिफिकेट बनावटी तयार केल्ली फोंडा नगरपालिकेची. हाचेर तांच्यांनी फोंडा नगरपालिकेचो हुबहूब स्टॅम्प आशिल्लो मारिल्लो, त्याच बरोबर मुख्य अधिकाऱ्याची सायन लेगीत आशिल्ली. आतां मुख्य अधिकाऱ्याचें म्हणणें आसा की ही जी सायन आसा ती फटी आसा. तशेंच ह्या बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचो तक्रार ताणें पुलिशेंत नोंद केल्ली. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान ह्या विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत आतां सरकारान वाडयल्ली आसा. ज्यो विधवा बायल्यो आसा तांच्या भुरग्यांची जर पिराय 21 वर्साच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान ह्या विशीं अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा. केपें आवाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हे काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरिल्लें आसा. देखून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. आवड्या पंचायत वाठारांतलो हो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. सध्या हो रस्तो अर्दवट दवरिल्लो आसा. रस्त्याचें काम पुराय जालां, पूण हे जे रस्त्याचें काम आसा तें मातशें अर्दवट आशिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा. अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मडगांव पालिके लागसार नाताळा खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान थंय उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. मडगांव पालिकेच्या सामकार नाताला खातीर तयार केल्ल्या ह्या क्रिसमस ट्रीक उजो लागलो. हो उजो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान लागिल्ल्याचें कळटा. हो उजो लागता थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. तांच्यांनी येवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. देखून व्हडली जिवीत हानी जावंक ना. सुरक्षीतपणान हो उजो पालयलो गेलो. पुराय गोंयांत 63वा गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडा वंदन करून लोकांनी झेंडाक मानवंदना दिली. पुराय गोंयांत 63वा गोंय मुक्ती दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. त्या निमतान झेंडो हुबोवन झेंडा वंदन लेगीत जालें.
सध्या देशात आशिल्ले सरकार, खासा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा बाबत जी वक्तव्यां करत आसात ती क्लेशदायक आसात. खंयची तपासणी करिनासतना ते आरोप करतात. सत्य कितें आसा तें आजून तपासून घेवंक जाय आणि उपरांत बाबासाहेब आंबेडकर किंवा पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या बद्दल भाशणां करपाक जाय. डॉक्टर आंबेडकरांचे अपमानजनक आणि जाणीवपूर्वक जी विधानां केल्यात ती चुकीची आसात अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. आतां मेरेन बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जे कितें तांच्या बद्दल सांगिल्लें आसा तें फटींग आसा. आज संसदेत जे कितें घडिल्लें आसा तें योग्य न्हय अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या बाबत एक विधान केल्लें. अमित शहा हांच्या ह्या विधाना उपरांत देशभरात विरोधक आक्रमक जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. दरम्यान संसदेच्या मकर द्वाराचेर ह्याच मुद्द्या वयल्यान सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. हातूंतच दरम्यान दोनूय कडल्या खासदारांत धक्काबुक्की जाली. त्या उपरांत राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हांणी राज्यसभा सभापतींक पत्र बरयलें. भाजप खासदारांनी धक्काबुक्की केल्ल्यान आपल्या गुडघ्याक दुखापत जाली अशें तांच्यांनी पत्रांत म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी संसदेत जखमी जाल्ल्या 2 खासदारांची विचारपूस केली. ह्या दोगांनी रुग्णालयांत दाखल जावन तांच्यांनी आपलो ट्रिटमेंट आशिल्लो तो चालू केल्लो. प्रताप सारंगी हांच्या तकलेक दुखापत जाली. राहुल गांधीन धक्काबुक्की केली आनी आपल्याक उडयले असो आरोप तांच्यांनी केलो. जाल्यार राहुल गांधीन हे सगळे आरोप फेटाळ्ळे. आपूण पायऱ्यांचेर उबो आशिल्लो त्या वेळार राहुल गांधी हांच्यांनी एकाक धक्को दिलो. ते आपल्या आंगार पडले आनी आपूण सकयल पडलो. आपूण राहुल गांधी खातीर जखमी जाले अशें सारंगी हांच्यांनी म्हटलें. त्यांची विचारपूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलेली आसा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीचो 4थो कसोटी सामना मेलबर्न हांगासर जावपाचो आसा. मेलबर्न हांगासर पावतकीच विराट कोहलीन एक थंय वाद निर्माण केलो. विराट कोहली मेलबर्न विमानतळाचेर पावलो तेन्ना एक महिला पत्रकार हिच्या कडेन तेणी वाद घातलो. विराट कोहली विमानतळाचेर जी बायल रिपोर्टर आशिल्ली तांच्या बरोबर वाद घालून बरोच वेळ हो वाद थंय चालू आशिल्लो. ऑस्ट्रेलियन पत्रकारां कडेन विराट कोहलीच्या कुटुंबाचो ऑस्ट्रेलियन पत्रकारान जी बायल पत्रकार आशिल्ली ताणी विराट कोहलीच्या कुटुंबाचो फोटो काडलो. त्या उपरांत दिग्गज खेळाडू विराट कोहली जो आसा ताका तिडक आयली. त्या उपरांत विराट कोहलीन हांगासर वाद निर्माण केलेलो आसा. आपल्या परवानगी शिवाय आपल्या कुटुंबाचे फोटो काडलेच कित्याक अशें ताणें त्या बायल पत्रकाराक विचारलें. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सीमावाद दिसान दीस वाडतूच आसा. आतां कर्नाटकांतल्या एका आमदारान थेट मुंबयक लक्ष केलें. मुंबयक केंद्र शासीत प्रदेश करपाचो प्रस्ताव केंद्रा कडेन धाडा अशी मागणी आमदार लक्ष्मण सवदी हांणी कर्नाटकांतल्या विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनात केली. तांच्या ह्या वक्तव्याक लागून महाराष्ट्रांत आतां वेगवेगळे विशय तापपाक लागिल्ले आसा. त्याच बरोबर युवा आमदार आदित्य ठाकरे हांणी लेगीत ह्या घटनेचेर टिका केलेली आसा. तांच्यांनी थेट काँग्रेसीक इशारो दिलो की हे तुमचे चुकीचे आसा. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सीमावाद दिसान दीस वाडत आसा. ह्या दरम्यान कर्नाटकांतल्या विधानसभा शियाळी अधिवेशनात एक विशय आयलो
ताका लागून ह्या विशयाचेर महाराष्ट्रात वेगवेगळे विशय आतां तापपाक लागल्या. हाचेर काँग्रेसीचेर आदित्य ठाकरेन टिका केली. महाराष्ट्र विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन नागपुरात सध्या चालू आसा. ह्या अधिवेशना दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षां मदीं एकमेकांचेर अनेक मुद्द्यां वयल्यान आरोप प्रत्यारोप सध्या थंय पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे हलक्या फुलक्या वातावरणात एकमेकांचे काडिल्ल्यो चुको तशेंच वेगवेगळ्या विधानांक लागून सभागृहाच्या कामकाजात लेगीत वेगवेगळी चर्चा सध्या थंय दिसता. विधानसभेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी केलेल्या एका भाशणाच्या सुरवातीकूच अशाच प्रकारे एक प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले हाणें महायुतीतील मित्र मुख्यमंत्री अजित पवार हांकां मातशें चाळून घातले. डिसेंबर 1991 छगन भुजबळ हे नाराज जावन तांच्यांनी 17 बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व करीत शिवसेनेंतल्यान ते भायर पडले. महाराष्ट्र विधानसभेतले विरोधी पक्षांनी पद जे आशिल्ले ते आपल्याक मेळपाक जाय अशी भुजबळांची इच्छा आशिल्ली. मात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हांच्यांनी भुजबळ हांच्या ह्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केल्ले. ह्या घटनेक आतां जवळ जवळ 33 वर्सांचो कालावधी गेलेलो आसा. सध्या छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आसा आनी 33 वर्सां उपरांत लेगीत असोच एक मार्ग ते स्विकारपाचे संकेत सध्या महाराष्ट्रात चालू आसा. महाराष्ट्राचो मंत्रिमंडळाचो विस्तार 15 डिसेंबराक पार पडलो. नागपूर हांगासर अधिवेशनाच्या मंत्रिमंडळाचो शपथविधी सुवाळो पार जालो. त्या उपरांत शियाळी अधिवेशनाच्या थंडेच्या दिसांनीच हे राजकीय वातावरण सध्या तापपाक लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. कारण खुबश्या जाणांक मंत्रिमंडळात तशी स्थानां मेळिल्लीं ना. छगन भुजबळ हांची नाराजी सगळ्यांत चड आशिल्ल्याचें सध्या दिसून येता. छगन भुजबळ हांकां मंत्रीपद मेळूंक ना ताका लागून ते सामके नाराज आसात अशें तांचें म्हणणें आसा की आपल्याक शरद पवार हांच्यांनी सन्मान दिलेलो मात आपल्याक आतां सन्मान मेळना. त्या बाबत शरद पवार हांच्यांनी म्हटिल्लें आसा की हे सगळे तुमी छगन भुजबळाकूच विचारा, आपल्याक तेची कांय खबर ना. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादांतलो जो वाद आसा बेळगांव हांगाचो तो आतां सुरू आसतनाच कर्नाटकाच्या एका आमदारान थेट मुंबय केंद्र शासीत प्रदेश करपाची मागणी केली. कर्नाटकात विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा. ह्या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकांतल्या विकासाचो मुद्दो बरोच चर्चेत आयलो. ह्या चर्चे दरम्यान ही अशी मागणी जाली. कदंबा खातीर आणि म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च जाला. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसताली. तशेंच विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशें तांचें म्हणणें आसा. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कदंबा खातीर म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर आतां स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केल्लेलें आसा. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे 2 म्हत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड केलेली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्याची मुजत वाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजत वाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणांत अधिवेशनाक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. केपेंच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड आसून लेगीत त्याच बोर्डा कुशीक कोयर उडोवप हांगासर चालू आसा. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक मुद्दाम कोयर उडयतात. लोक आयकनात अशें आवडे पंचायतीचो पंचवांगडी सिद्धेश कालेकर हाणें सांगले. हांगासर कोयर उडोवप्याक 5,000चो दंड दितले अशें बोर्ड मारिल्लो आसतना त्याच बोर्डा कडेन हांगासर कोयर उडोवप चालू आसा. केपेंच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयऱ्याची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक आयकनात. कोयर परत परत हाडून लोक ह्या बोर्डा कडेन उडयतात, ज्या बोर्डा कडेन 5,000चो दंड दितले अशें नमूद केलेलें आसतना लोक मुद्दाम हाडून हांगासर कोयर उडयतात. केपें आवाडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासला. ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें दिली. ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका महामंडळाक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा. 20 तारखेक हे विशीं पालिका मंडळाची बसका आसतली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशेंय तांणी सांगलें. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासता आनी ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिल्या. आतां ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका मंडळाक एक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा आनी 20 तारखेक ह्या विशीं पालिका मंडळाची बसका जातली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशें नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलां. ह्या नदी केन्नाच इंटरनेट आनी वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिविटीक चालना मेळची तशेंच तांत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टॉवर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा DIS ह्या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाले जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस धाडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्यांनी ही अशी माहिती दिली. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय जाल्ली आसा. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जालेले आसा जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीशी धाडिल्ली आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली.